Goenka. It's a very famous, world famous website. What's it called? Nice Goenka, True Goan. Ah, okay. Among all the crowd, as we have seen, it's overcrowded here with the people. It's not only the Goans, the other Indians and the British themselves, they are here. We have with us Anna, and whom we would ask only one or two questions, and let's see what she has to say about the Goan Festival. Hi Anna, welcome to Miss Goenka. It's nice to talk to you. Can you please tell me, have you come for the first time here? This is my first time at the festival, yeah. How did you like it? Oh, it's fantastic. Did you enjoy it? Oh, fabulous, yeah. And what do you think in the future about this festival? Oh, I'll definitely come back. The food selection here is fantastic. I love Goan food. Have you been to Goa? I have. All I've right. spent lots of time in Goa. Ah, so that's the reason why you love Goa and Goa. Yes, absolutely. What do you think in general about the people of Goa? Oh, no, just so friendly. I went to Goa in November for 2 weeks. I ended up staying until December, and then I came back in February, and I was there until May. So, yeah, I just can't get enough of Goa, and the people, they're just really wonderful. So now overall you've been here from the morning, right? No, I think it's a couple of hours actually. So that means you missed quite a lot of hours. I probably did, yeah. So you say the crowd, what do you think of this whole crowd that is there? Why do you think they are there? It's fabulous. I didn't realise there were so many Goans in London actually. It's incredible. Absolutely. So all these years you were not aware of this? No, I wasn't. I mean, I knew that there was a big Goan diaspora in England, but I had no idea there were so many. It's fantastic. So you liked it? Yes, very much. In fact, I feel that you loved it. I do. I really, anything to do with Goa. Because I saw you very happy, smiling, and so lovely. Yeah, that's my friend, Varun. Yeah. He's my friend from Goa. Oh, So I came to watch him. Yeah. Which part of Goa were you? I've been all over Goa, but I stay mainly in Panjim because I have lots of friends there. But I travel all over Goa. Okay. So, yeah. I don't think you've been to my place. It's quite far. It's known as Valpoi. Valpoi? Yeah. No. You won't be there but that's a wonderful place. Tell me what's in Valpoi. It's all natural. Streams, rushing rivers, fresh water. That's in the north? That's in the north. You're welcome to that place also. Maybe I will come. I have been to the north, but I haven't been to Valpoi. Be there. I will. Yeah. And if I'm there, you're always welcome. Oh, thank you very much. Since you love Goan so much. And I would like to ask you one final question. What is your overall idea of this Goan function and the Goan that are gathered here? I think it's wonderful to get everybody with a common love of Goa to be here and celebrate all the aspects, the music, the food. It's fabulous. Now that I know about it, I'll definitely come back every year. Are you going to bring your friends or not? I have brought some friends actually. This time they are less. Yeah, next time I'll bring them. Thank you very much. It was very nice to have you on Nice Goenka, and you will be on Nice Goenka on the website as well as my YouTube. Thank you so much for your kind message. It is www.nicegoenka.org. Let me write it down. You can open it from here. goenkaar.org. Okay. Oh, great. I'll have a look. आयज तुमच्या मुखार आमी दवरता उलोवंक आयला ल्हानशी मुलाखत घेवपाक एक भोव म्हत्वाच्या मनशा लागीं जो आयला हांगा सिंधुदुर्ग डायसिसांतल्यान इंडियेंतल्यान तो बिस्मू साहेब ते डायसिसीचो तर बिस्मू साहेबा लागीं आमी कांय प्रश्न विचारतलेत आनी ताणें विचारच्या आदी वो ताची मुलाखत मागच्या आदी ताणें एक आमकां आपलें कंडिशन घातलें आनी तें म्हणल्यार आमचे भाशेन कोंकणी भाशेन आपल्या लागीं विचारपाक नाजाल्यार ताणें सांगलें आमी गोंयकार म्हूण गोमचे ना म्हणून खरेंच वालोर आनी इतलें बरें दिसलें आयकूंक हीं उतरां की आमचे भोव थोडे गोंयकार अशें विचारतात नाजाल्यार तुका सोंपेपणी कोण गोंयकार म्हणून रोखडेच इंग्लिशीन उलोवंक येतात बिस्मू साहेब तुका येवकार आमच्या नीज गोंयकाराचेर देव बरें करूं तूं चड पयस ताण आयला आयज तुका कशें दिसलें हांगासर येवन पयले सुवातेर म्हाका खुशालकाय भोगली इतले गोंयकार ह्या इंग्लंडाक आहा म्हणून हांव केन्ना नकळो आसलो आनी सगळे गोंयकारांक पळोवंक म्हाका दिसलें हांव गोंयांत आहात म्हणून आनी कोंकणी सर्माव करूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगली की म्हाज्या भावा कडेन हांव म्हाजी गोंयची भास उलयता म्हणून आमकांय चड उमेद दिसली तुवें कोंकणीन म्हटलें आनी कोंकणीचो इतलो तुका म्हत्व आनी व्हडपण आहा म्हणून चड जिवाक
खरें कुशालकाय भोगली आनी म्हाका दिसता दर एका आमच्या गोंयकाराक ही कुशालकाय भोगतली आयकोन तुजी उतरां तुका कोंकणीन उलोवंक जाय म्हणून बिस्वायक म्हाका एक सांग तूं आतां हांगा आयला तुका हांगा गोंया मदें आनी गोंयच्या लोकां मदें आनी हांगासरल्या गोंयकारां मदें कितें अंतर दिसल्या अंतर चड ना गोंयकार स्विडनाक गेलो सगळे कोंकणी उलोवंक लागले पूण जेन्ना हांगा येयलो जायते लोक म्हणूंक लागले आमी कोंकणी नको तें मातशें दूख लागलें म्हाका दूख भोगतली कित्याक कोंकणी आमची मायभास आनी आमच्या मायभाशेक विसरले म्हणल्यार आमच्या मांयक विसरले भशेन जाता ओके तें आमचें रगत गोंयचें आहा तें आसूंकूच जाय आनी जरी तर आमी भायर इंग्लीश उलयता जाल्यार कित्याक आमी इंग्लंडाक आहा आनी इंग्लंडाक इंग्लीश उलोवंकूच जाय पूण घरान तरी आमच्या मायभाशेक मान दिवंक जाय जायते जाण आयज म्हाकाय दिसता साहेब सांगला कोणी एका चेडवान सांगलें आपूण कोंकणी नको म्हूण आपणाक सोजमोता पूण आपणाक घरान शिकोवंक ना म्हूण आनी ताची माय फुड्यानूच आसली तर ही जे कोण भुरगीं थोडी जाण गोंया पासून जल्मून येवन हांगा कोंकणी नको म्हणटात तांकां तुजो हे आमचे माय भाशे वयर कितें निरोप म्हाका दिसता आल्फ्रेड रॉजाचें एक कांतार आहा आमची कोंकणी भास न्हू कुज ना उलोवपाक तिका सालान हाडूंक जाय आनी आमच्या कोंकणी भाशेक वयर काडूंक जाय म्हाका दिसता आमी गोंयकार जाल्यार आमी दाखोवंक जाय एक आमची कॉमन वस्त आसून कोंकणी भास आमी गोंयकार गोंयकार मेवल्या उपरांत म्हणूंक जाता को हाय तूं कितें खबर बरेंच आयकोंक हें आनी अदी करून भायल्या गांवांत गेले ही तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकोन बरें दिसलें बिस्नू साहेब तशेंच आनी एक तुका सांगता म्हणजे हांगासर तुका हें आतां फेस्त हें जालो न्ही आयचें कार्यक्रम आयचो कसो लागलो तुका हांव चड खुशाल हो कार्यक्रम पळोवंक कारण ह्या कार्यक्रमांत सगळे गोंयकार आसतात जायती एकामेकाची वळख जाता आनी एकामेकाक हांव उलयतलो कोणा कडेन तो म्हणून जे कोणीय आहा जाल्यार हांगा आदाराक जाय जाल्यार आमचो आदार आमी दिवंक आहा हे भाशेन एकामेकाक मेवल्या उपरांत एकामेकाक आमी आदार दिवंक जाय म्हणटात गोंयकार म्हणटात अदी करून कोण वयर सोदता ताका कुल्ले भाशेन खालो ओडटात पूण म्हाका दिसता आमी एकामेकाक आदार दिलो आनी जायते फावटी केरळाच्या लोकांची एग्जाम्पल घेवंक जाय देख घेवंक जाय ते कशें एकलो गेलो जाल्यार दुसऱ्यांक वता दुसऱ्यांक आदार दिता हेच भाशेन आमी सगळे एकठांय जाले जाल्यार गोंयकार एकामेकाक आदार दिलो जाल्यार आमचे गोंयकार वयर सोदतले बिस्नू साहेब आतां पयशे तूं जायते आमचे गोंयचे भुरगे हांगा ह्या भायल्या घरांनी गांवांनी पावोन भोव करून इंग्लंडाक वोन वांकड्या मार्गांचेर पावल्या रॉंग सुवातेंचेर पावल्या आनी तांकां विचारतलो कोणूच ना माय पाय तांची खबर घेना तर हांगा तुजो निरोप कितें माय पायक रेस्पेक्ट दिनात चड जायते जाण हांव जायते लागीं जायत्या भुरग्यां कडेन उलयतालो एक तेंचे नशिबान म्हाका एक तेंचो प्रश्न सांगता ते आमकां कामां मेळना हांगा आनी म्हाजो व्हडलो प्रश्न मागीर तूं गोंया सोडून हांगा कित्याक येता तेंच काम करून गोंयांत गेलें जाल्यार हांगा करता तें सादें काम तूं जोडूंक शकता भायलो लोक गोंय येवन गोंय वयर करना भायल्या लोकांनी पयशे केल्या भायल्या लोकांनी हॉटेलां घातलीं आमी मातशें तर वावुरलेले गोंयांत आमचें गोंय आमी वयर काडून आमी जोडूंक शकतले ह्या भुरग्यांक म्हाजो निरोप तुमी हावशी जाले जाल्यार हो काम करीन जाल्यार आयडल मायंड डेवल वर्कशॉप म्हणटात मागीर ते वायट रस्त्यानी वयता आवय बापायन केलीच काळजी घेवंक जाय की आपल्या भुरग्यांची फोन करून बाबा कशें चलता कशें तुजें जिवीत जियेता दुसऱ्या कडेन विचारून म्हाजो चेडो जियेता हे भाशेन आवय बापायन दाखयलो आवय बापा सद्दां इंग्लंडाक गेले म्हणल्यार खूब पयशे मेळटा पयशे सगळे न्हू हें सारकें तुजें आमी पळयलां गोंयांनी जायते लोक बेकार भोंवतात आनी कितें जातात भुरगे बेकार आहा जाणटे बेकार आहा येतात हांगासर आनी बेकार भोंवतात म्हाका दिसता त्याच वाटेचें आमी गोंया रावन कितें केलेलें जाल्यार जायतें बरें जायतें बरें बिजनस साहेब आयचें फुंगसांव पळय जालो आमचो कार्यक्रम आयज पळय जाला तुका एकदम बरो लागलो आसतलो आनी हांव सोजमोतां तूं खुशी जालो आसतलो आनी तुजो आशिर्वाद सदांच गोंयच्या लोकांचेर आसतलो वो तूं दिवन वेतलो न्ही तर तुजें आनी खास कितें लोकांक सांगपाचें आहा गोंयच्या लोकांक की कितें तांणी तुजें कितें तुजो कितें निरोप कसोय दुसरो खास जो आमी विचारला ताचे भायर पयले सुवातेर म्हाका खुशालकाय भोगता की हांव गोंयकार अर्पण भोगता कित्याक तूं आख्या संवसारान गेलो जाल्यार आनी तूं गोंयचो म्हणलें जाल्यार तुका कितें मान आहा गोंयांक मान आहा म्हाका जाय हो मान आमी गोंयकारांनी खूब गेले उपरांत आमच्या कुर्ते आमच्या बिहेवियर वरवीं वो आमच्या वागणुकी वरवीं वो आमच्या जिविता वरवीं आमी दाखोवंक जाय
की आमी खरे गोंयकार म्हणून आनी आमकां केले भाशेन लोकांनी कितें मानान देखूंक जाय आमी जर तांकां वायट देख दिल्यार ते आमकां पयस दितले पूण आमी जर तांकां बरी देख दिल्यार ते आमकां लागीं घेतले आमी गोंयकार म्हणून आमच्या उतरांनी कोडण्यांनी आनी जिवितांत आमी दाखोवन दिवचे मानादीक बिस्व साहेब सोंपोवच्या आदी एक प्रश्न तूं गोंया गांवान खंयचो आतां हांव खंयचो म्हणून सांगू एकदम भागोन म्हाजो पाय दरसांवचो म्हाजी माय कोंगोडची आनी आमी शिवोले कित्याक आमी शिवोले रावता ओके म्हाजे भाव सगळे गोंया आहात सगळे बार्देसीन आहात एक भयण शास्त्रिकार जाल्या पूण जेन्ना लोक म्हाका विचारता बिशप तूं खंयचो आनी हांव तांकां सांगता हांव सिंधुदुर्गाचो म्हणून कित्याक जाय 30 वर्सां वयर हांवें सिंधुदुर्ग तूं पयलो पाद्री जाला तेन्ना गोंया आसलोय काय गोंया भायरूच सदांच सदांच भायर आसलो ह्या सिंधुदुर्गान काम तूं केलें डायसिजन न्हू असो डायसीस आनी तूं आमच्या भुस्मागोवकाच आसतलो सारको हय तो म्हाजो फ्रेंड सामको आनी आमी बरोबर शिकल्या बरोबर पाद्री जाले मानादीक बिस्व तुका चडान चड देव बरें करूं तुजो नरोवपाक आनी तुवें आपलो तुजो तो कांय वेळ आमकां दिलो म्हणून आनी सदांच हो मोग आमचो तुज्या काळजान उरचो आनी आमचो नीज गोंयकार जो पळय हें आसा वेबसायट आसा न्यूजाची गोंयच्या जाचेर आमी सोत हाडटा सगळें ती तुवें वाचची आनी सदांच आमचो उगडास करचो आनी तुज्या मागण्यांनी आमकां दवरचें हे म्हजेच मागणें आमचेर बरे दीस उरचे गोंयकाराचेर आनी जे स्पेशल तुका मागणें करचें पडटलें खास सारकें म्हणजे सगळ्या गोंयकारांनी हांगा कोंकणी उलोवचें आनी आपल्या भुरग्यांकूय कोंकणी शिकोवची म्हणून देव बरें करूं बस आनी देवान केले भाशेन तुमचेर तुमच्या कामाचेर आशिर्वाद देव बरें करूं We are moving about around with the people and we want to ask them how they like the Goan Festival and how they enjoyed it. So here we have one lady who is ready to talk about that and she's one of the participants in this festival. What's your good name please? Hi there, I'm Violet and I'm originally a Goan and I come to Skogo nearly every year because of the great atmosphere, the music, it's just a great ambience, meet up with long lost friends, eat lots of Goan food, chorisan, sorpatel, the sanna, absolutely amazing. Okay, welcome to News Goinkar. Thank you very much. This is a website that we run of Goa. It's Goa, only Goan news and we bring about the truth and everything, the real truth that we expose so many things all on this site. So on behalf of News Goinkar and my team, I welcome you and we would like to ask you a few questions regarding this particular festival. Certainly, Have you been here from the morning? No, come here in the afternoon, late afternoon. Okay. So you were a bit late today. So it doesn't matter. Were you there last year? No, I'm sorry, I missed last year. No, I came 2 years ago. Now overall, how did you like today's Goan Festival compared to the other ones? Very nice, very nice. Like, I mean, I recognize the band Forefront from Goa. So that's great. That's absolutely amazing to have Forefront come here for this festival. So you like them? I love them, yes. And what about the food? Food is absolutely amazing. There are quite a few stalls and I've been eating lots of amazing food. Could you pick out which of the food stall that you like most here? I think one is called Louisa. Can't remember the other one. I really can't remember the other one. But there are various ones. There are quite a few of them that I really like. What did you enjoy about the food so much here? Well, among all the food items, which are the food items today particularly that you enjoyed? The sausages. The Those are your favorite? Sausages. Yeah, that's my favorite. But I also enjoyed the sorpatel. There was beef chili fry that I absolutely love. And Bangla, Reshad Bangla. What do you think about the crowd gathered here today? What does it I think everyone out here is quite loyal to this festival. And I think most of the people that you see here are regular people who come every year. They don't miss it because it's just a point. It's a network for people to meet up, really. Do you think this festival should go on and on? Definitely. It should. Absolutely. And you will be coming every year for that? Oh yeah, definitely. So, what I was asking you, how did you overall? What do you think of the crowd gathered here and yourself? How do you all put in this situation? Like, what do you think? Well, I come all the way from Essex, from Wickham in Essex. Yeah. And it takes me a good long train journey. But I think
feel it's worth it because I'm keeping, for me, it's all about Goa. It's about keeping tradition alive, about getting the flavors of Goa, meeting with long-lost friends from Goa, and listening to Goan music. You know, like taking home some Goan music. Do you like the Konkani songs that were played? Yeah, you enjoyed them? Yeah, there was. You like Konkani songs? There was just one lady who was playing Lona songs. So that was That was that was fantastic. And I think she was quite amazing. She was really good. Yeah. And now, what about your family? Has any of your family members come in here or not today? No, my family members are not here today, but I've got friends from back home from college who I know who are with me, sitting with me, who have come with me for the festival. And I have met up with quite a few of my Goan friends as well. Which part of Goa are you from? I'm from Mapsa. Oh, that's the Bardesh side. So yes, most of the people seem to be from Mapsa here. Yeah. Anyways, it was nice having you, a small chat with you. Thank you very much for giving your opinion about it. And I hope that you'll be back again here next year, and I will most probably interview you again. That's right. Next time it will be a longer one, so that you get a lot of friends and come here. Cheers, I will. Thank you very much. Thank you. Cheers. Okay, here we are with one more family here who has been for this function or the festival, and they've been here I think from the morning, right? Yeah. What's your good name, please? Maria. Maria, welcome to News Goinkar. Thank you. And we are from, this was my team and myself who have come to do the coverage of this particular thing. Nice. Can you tell me, कशें लागलें तुमकां हें festival आयचें? Yeah, it was nice. बरें लागलें एकदम. You enjoyed it? Yeah, I've enjoyed it because a lot of Goans are there. You get to meet a lot of people whom otherwise you don't meet, like. Okay. So it's fun, like. Yeah. So from the morning you are here? Yeah, we're from here. Me cycle and Yeah. And then roamed around. What about the food? Food is great here. It was good. Love the sausages. Oh. Everybody seems to be talking about sausages only. But I saw in one place there were tisro, Goan made tisro. Nobody went for that? No. It was wonderful, but. So which of the stall do you think had the best of the food here? From your point of view? We had like, I think, Royal food. Yeah. He's been always there. Yeah, He's been. From where are you coming? From London only? Coming from London only, from South Hall. So very soon, I think in September they're going to have a Goa Day in Swindon as well. I hope you all would come there as well. Oh, okay. Hopefully, we'll be there. And after going from here, you're going to take back your memories. Yeah, now, what is the most precious and the best memory that you're going to take from here? Actually, I love the food here. You know, like you can taste different types of food here, like which. Like, I mean, our Goan food, like, specialties, like. How about the music? The music is great as well, folk front. The folk front, yeah. Which one you like, the English part or the Konkani part? I love both the Konkani and the English. So it's nice to, it was nice talking to you all. It was wonderful to be with to see you with the family. Thank you. And I hope you all will be here again next year as well. Okay? Nice to thank you very much. Bye. Thank you. Hi, Baba. Thank you very much. Okay. As we move among the people, लोक मोदी भोंवता तर आमकां जायते जाण गोंयकार मेवला. आतां पळोवया ह्या गोंयकारांची कितें सांगणी आहा हाच्या वयर. बरें बाबा, तुजें नांव कितें? एलन सिक्वेरा. एलन, वेलकम टू न्यूज गोंयकार. थँक यू. ओके. म्हाका आयज तूं सकाळीं आसलो हांगा? सकाळीं आसलो. तुका आतां एकाक सुमार पावले आमी. एकाक म्हणल्यार जावं म्हणटा मिस जावन पावलो पूण तूं आयलो पर्यंत कशें दिसलें आयज हें फेस्टिवल? हें फेस्टिवल लास्ट टायम येयल्ले आमी. हें फेस्टिवल लास्ट टायम बरें जालें आनी एकदां मातशें उणो आहा क्रावड. लोक उणो हय, लास्ट टायम भरपूर आहलो मागीर बरें आहा एकदां की स्टॉलां सगळें घालून बी एन्जॉय जालें की ना? खंयचें जेवण बरें लागलें चड तुमकां हांगा आतां सगळें हितून? आमचे गांवचे म्हणजे सांटोप आहा हांगासर. सांटोप आहा. तें बरें आहा, तशें म्हणना ना. खावपाक सुंगटां गेलीं. सुंगटां? हय. आनी चेरूसां खावंक ना? चेरूस आमी खातले आमी. जावं. आनी सगळें घायल्लें आहा. तुमी सगळे फ्रेंडूच आयले आसता? हय, फॅमिली आयल्या. हय. ती एन्जॉय जाली. एन्जॉय जालें. आनी आतां लास्ट आतां आदल्या परस बरें जालां येवनू काय? आदल्या बरोबर बरें जालें. बरें जालां. बरें जालां. आनी लोक स्टँडर्ड वाडोवपाक बरें जावपा तें. आनी कितें सुदारप करूंक जाय दिसता तुका हांगा? तुका मेन म्हणजे बॅरिकेडींग मेन आसपा जाय सारकें. बॅरिकेड तें मेन आसपा जाय. ओके. हय, म्हणजे सगळे सोरभोंवती बॅरिकेडींग घातलें मागीर मिस हें जायना कांय जायना. लास्ट टायम आमी कितें जाल्लें की आमी धाकटो देखून भयणी चेड देखून खाणलोलो हांवें.
आं सांग हय सो आमचे बरें केलें जाल्यार मातशें बरें जालें आतां आमी पयला एक धाकटें चेडूं सांगलेलें ताका तें प्रॉब्लेम जालें आनी हें आतां वाजयता म्युजीक लायक ना म्युजीक लायक आहा आमकां मातशें बरें एन्जॉय जालें मागीर म्युजीक फोफ्रंट एक बरें केलें पयले फाटी कोंगानी बरें म्युजीक घालें बरें बँड हाडलें गोंयचें ना कोंगानी आयकोंक बरें दिसलें म्हटलां तें इंग्लिशी परत सो दिस इज वॉट इज आवर गोन्स हॅव टू से तांचें पळय मोन तांकां कितें दिसलां तें सांग आतां फुडल्या वर्सा तुमी येतले काय न्ही फुडल्या वर्सा आतां हांगासर सगळे आतां जालें लागू जालें एवरी इयर आनी सगळे एन्जॉय जावन सगळे कितें आमी सगळे फ्रेंड येयले हांगासर सगळे एन्जॉय जावन वचता सारकें देव बरें करूं फ्यू वर्ड्स चड आनी चड देव बरें करूं तुका फर्स्ट टायम गोवा डे घायला आनी हांव जानेराकूच लंडनाक पावलां पूण हे भाशेन गोवा डे जाता म्हणून आयकोन खूब पाटी जाणा आसलो आदी पूण फर्स्ट टायम हे पाटी पयलां हांवें पावसान मातशें भिजयलें आमकां पूण तेजे आसतना भरपूर एन्जॉय जालें आमी बँड मात इंग्लीश वाजयना चड इंग्लीश वाजयलें कोंकणी वाजोवंकूच ना 2 कातरां कितें वाजयलें खूब मजा आयली भरपूर स्टॉल आहा जेवणाची येवपाक भुरग्यांक भरपूर स्टॉल आहा पूण तुका ओवरऑल कशें लागलें ओवरऑल वेरी गूड बरें जालें न्हू हांव मागता हे भाशेन गोवा फेस्टिवल वर्साक 2 फावटी तरी करपाक तेणी कित्याक लोकांक येवंक मजा अशी येता आनी दुसरो गांवचो लोकूय पावता एकामेकांक मेवता आनी 10 वर्सांनी वा 5 वर्सांनी फ्रेंडशीप वाडटा वर्साक 2 फावटी करपाक तुवें रवी बाजा लागीं उलोवचें पडटलें ओके नो प्रॉब्लेम हांव उलयतलो बरें दुसरें सांग म्हाका तूं खंयचो नांव कितें तुजें म्हाजें नांव कॅन्यूट फेर्नांडीस गांवान हांव गांवान वास्कोचो गोंयांत आनी हांव पयलो दुबय आसलो आनी दुबय हे भाशेन जायना पूण हे लंडनाक हे भाशेन जाता पूण फर्स्ट टायम लंडन फेस्टिवल बरें लागलें मरे तुका हय एकदम बरें तूं रावता खंयसर हांगासर हांव रावता स्विंडन बसीनी आयला हय बसीन आयला आमच्यो 7 बसी आयल्या स्विंडन येता 7 न्ही 8 8 सॉरी 8 बसी आयल्या करेक्शन मातशी लेट जाली दिसती एक जावं तूं पावलो बरे भाशेन बरे भाशेन पावलो एन्जॉय जालो बेगीन पावलो मिसूय मेवलें मजा मारली बरी मीस जावन बरी मोजन दिसतालो सगळे एन्जॉय जालो मोजन दिसतालो मरे हय थँक्यू व्हेरी मच आनी कितें आहा तुजें सांगपाचें गोंयकारांक सांगपाचें म्हणल्यार खूब उमेद जाली म्हाका आनी जायतो गोंयकार लोक मेवलो हांव केन्ना पळोवंक ना तांकां तेवूय म्हाका मेवले आनी गोडे तांकांय उमेद जाली आसतली म्हाका पळोवन हांव दुबय शारांत आसलो आतां लंडनाक पावलां थँक्यू व्हेरी मच आय एम व्हेरी हॅपी आय एन्जॉयड गोवा डे Ekameka close